आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकाराक गोंयांत परत मायनिंग चालू करपाक अपेस आयिल्ल्यान गोंय मायनिंग पीपल्स फ्रंट आंदोलन करपाचे आसात। ह्या संदर्भात 23 आनी 30 मायाक सभा जातल्यो, तशेंच 1 जुनाक उजगांव तिस्कार जाहीर सभा जातली। आरडेक्स गो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। गोंयच्यो ज्यो मायनी आसा, पारंपारीक पयलीं पासून ज्यो मायनी आसा, त्या मायनीचेर डिपेंडंट आशिल्ले कामगार, ट्रक ओनर, मशिनरी ओनर्स, इन्क्लुडींग जे विलेजर्स आसात, जेंची दुकान आसात, शॉपां आसात, टायर रिमोल्डिंगवाले आसात, हे सगळे ते हितून आमी सांबाळून घेवपाचो प्रयत्न केला आनी सगळ्यांनी ताका मान्यता दिल्ली आसा। जशें लास्ट संडे आमचें ठरलेलें त्या प्रमाणे आमी एक डिटेल प्रोग्राम चॉकआउट केल्लो आसा, तो तुमच्या समोर हांव दवरता। आजचो प्रेस कॉन्फरन्सान तो प्रोग्राम सुरू जाला अशें आमी गृहीत धरतात। आनी पयली जी मिटींग आसा ती पयली मिटींग पाळये सुर्ला वेळगे जी एरिया आसा तेंची पाळी पंचायत हॉलान 23 तारखेक 10:30 मिटींग जातली। आनी हे जाहीर सभेत मायनिंग एफेक्टेड जितले लोक आसात, मायनिंग एफेक्टेड ज्या मायनिंग लोकांक रिप्रेजेंट करणारे आमदार खासदार आसात तांकां आमी आपोवपाचो प्रयत्न करता। आनी हे आंदोलन तेच्या नंतर तिरवो आंदोलन करतले। 4 तारखेच्यान त्या आंदोलनाची जी दिशा आसतली ती आमी 1/6/2018 म्हणजे जाहीर सभेत ते डिक्लेअर करतले आमी फुडें कितें करतले। हो जो फ्रंट आसा तो खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक एफिलिएटेड ना, इंडिपेंडंट फ्रंट आसा। ह्या फ्रंटार सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसात आनी तेका लागून एक खंयचे पार्टीचे अगेन्स्ट आंदोलन ना। हे आंदोलन आसा मायन ज्यो बंद जाल्ल्या त्यो मायन बंद जाले ते सुरू करपाचें आंदोलन आसा। आनी हे मायन बंद जाल्यार सुरू करना फक्त पॉलिटिकल पार्टी करू शकना, सरकार करू शकता। म्हणून जे सरकार आसा तेच्या अगेन्स्ट आमी आज ताका रिक्वेस्ट करतात। जशें बालाजीन म्हटलें की आमी ताका याद करची पडटा, याद करपाक लागून ह्या आंदोलनाचो आमी प्रायमरी जो पयलो फेज आसा वो तसो फेज आसा। आता आमी ओगी रावप कितले दीस? आता जे ट्रक ओनर आसा हे डायरेक्टली इफेक्टेड लोक आसा, कित्याक ते कर्जबाजारी लोक जाल्ले आसा। वन टायम सेटलमेंट जेन्ना येयले तेन्ना तेंच्यांनी लोन घेतले दुसरे कोऑपरेटिव्ह सेक्टराचे आनी ते पयशे भरले। परत खंय तरी मायनी चालू जाता म्हणून तेंच्या फुड्यान उजवट दिसूंक लागलो। परत तेंच्यांनी आनीक लोन घेतले, वस्ती घाण दवरून बायलेचे मणी सुद्दां घाण दवरले आनी लोन घेतले आनी 15 दिसांनी परत मायनी बंद जाल्यो। जवळ जवळ 95% ट्रक ओनर आसा तेंची इतली हालाकीची परिस्थिती जाल्ली आसा, हेचेर गव्हर्मेंटाक अजिबात पडलेलें ना। ह्या लोकांनी कितें करचें? इनलिगल जाल्यार तुम्ही रेव्हेन्यू कसो घेतल्या? आता तेंच्या 2020 पर्यंत तुम्ही रिन्युअल आसले तेंचे, ते कशे केल्या? कोण तरी एकटो कोर्टान वयता म्हणून आमच्या पोटार मारूं नाका, तेजेर कितें तरी तोडगो काडा आनी गोंयचे जनतेक वाचया। कित्याक कामगार जेन्ना मरता तेन्ना खूब त्रास जाता। तुमकां खबर ना, आमी गरीब फॅमिलीचे लोक तेन्ना हेजेर आमी जगता काम करून, आमकां बाकी कडेन खंयसर रेव्हेन्यू ना। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता, कळकळीची विनंती करता, कितें आमचे चुको जावं आनी कोणाचे चुको जावं तुमचे चुको ते सगळे मतभेद कडेक काडा आनी खंय तरी हे पॉझिटिव्ह विचार घेया।